हॅलो गाईज, गुड इव्हिनिंग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी जणा? होप तुम्ही सगळी बरी असतली. आणि आम्ही न्हू आता ह्यो डायरेक्ट इवनिंगूच व्लॉग स्टार्ट केला बिकॉज सकाळी फुडें आमकां मात सुद्दां टायम मेळना. फक्त आमी ब्रेकफास्ट केलो आनी कामाक गेली इतलेंच. तर आता इवनिंग कितली जाल्यार ना 6:30. हय 6:30 जाल्या. आनी फॅन कित्याक ऑफ केला? सो लाय आता आमी करतली कितें जाणा ओनियन भजी आनी आवाज येवपा ना. हे कितें तें आमचें एकूच पेटेड्यूचे हे करतले हांव क्रिप्सी मिन्स बेश्टे खावपाक. तेन्ना एक दीस आमी केल्ले पळय आनी आमी सांगताले आमकां अशेंच आवडटा म्हणून. सो मम्मी म्हणपाक लागली की पिटी बी आसा सो भजी करुया. सो ते म्हणलें तें आमकां दाखोवपाक मेळटलें. आनी न्ही तुमकां एक सांगपाचें आसा. आतां पळय तुमी आमचे व्लॉग्स जितली जाणां पळयता तितकी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग्स आवडटा ओ कितें इम्प्रूवमेंट जाय आसा मिन्स आसा दिसता बिकॉज आमी फक्त स्टार्टींग स्टेजीचेर आसा आनी इम्प्रूवमेंट आमकां खूब कितें कितें तुम्ही कमेंटांनी आमकां सांगपाचें अशें दिसता आमकां तरी की कमेंट करून सांगा. इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार बरो व्लॉग आसा तशें कितें कमेंट करा. इफ कितें आमकां इम्प्रूवमेंट करपाक जाय तेवूय तुमी सांगा बिकॉज तुमचे कमेंट वाचूनच आमी मागीर आमकां इम्प्रूव करतली न्हू. नाल्यार मागीर पळय तुमी जर कमेंट केल्या जाल्यार आमकां बरें मोटिवेशन येता की वाव की सगळ्यांक आमचे व्लॉग आवडटा सो आमी बरी आनी मातशी इम्प्रूवमेंट कितें इम्प्रूव सुद्दां आमकां वायट दिसपाना कितें तुमी सांगलें आनी मेन इम्प्रूव सांगप की कितें करपाचें आनी बरो आसा जाल्यार बरो आसा म्हणून सांगपाचो. कित्याक इतकें करता न्हू की तुमच्या खातीर कितें ना कितें करचेंच पडटा न्ही. केले शिवाय बेश्टें जायना पळय. कितें तरी करतात न्हू सो ती आमची म्हणून मातशी बारीकशी मेहनत आसता न्हू करता म्हणटकी. आनी सो तेजे खातीर की तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी आमकां तें कमेंटांनी सांगपा बिकॉज आमकां तुमचे कमेंट थ्रू कळटलें न्ही तुमचें ओपिनियन कितें आसा तें अशें. तशें आमकां सांगताच थोडी आसा जी रेग्युलर करताच बट तुमचे बी आमचे व्ह्यूज येता बट कोणारूय सांगता बाकी जे कडेन आमी चॅट पळयता थंयूय सांगता पूण तेजे पेक्षा ते आमकां हितून सांगा कमेंट थंय युट्यूबाच्या कमेंटांनी सांगा. आमकां पर्सनल आमी पळय पर्सनल मॅसेजीन बी इम्प्रूव थोडी सांगता पळय आमकां अशें कर तशें कर तें जाल्यार आमकां थंयूय सांगा. सो हें एक सांगपाचें आशिल्लें मग तुमकां आनी इतकेंच. तर आतां आमी चल तुमकां भजी बीन करता तें दाखयता. आयज विचार सदांचे आमगे केन्ना केन्ना करताच आमी सो आयज बी परत. हय सो आमी ओनियन भजी करपा खातीर कांदो पळय सेपरेट कापून दवरला. मागीर हे आमगेले कोथिंबीर आनी मिरच्यो आनी हे हांवें करून दवरलें तें आनी तुमकां दाखोवना खबरूच आहा न्हू. बटाट्याचे हे करपा खातीर ते कॉर्नफ्लावर मैदा आनी मीठ आनी फूड कलर इल्लोसो घातलो. आनी हे पळय ते बटाट जाले तांकां कट मागीर करतले. फर्स्ट भजयां करतली मागीर थोड्या वेळान हे. सो हितून वोवो बी घातलो पळय आनी आतां कोथमीर घालता. खूब कोथमीर घातल्या मातशी बरी टेस्ट येता न्हू. आनी ग्रीन मिरची ह्यो आमकां तितक्यो आवडना. स्टील घालता कित्याक ती खाता आसतना लागता न्हू. स्टील बरी टेस्ट येवपा खातीर घालता आनी मिक्स करपाचें ना. आनी हितून हे घालुया मिरची पावडर आनी हळदी पावडर. मम्मी घाल मम्मी घाल गे मातशें. सो हे ऑलरेडी मम्मीन हे करून दवरलें सगळें मॅरिनेट मिन्स अशें मिक्स सगळें करून दवरलें आनी हांगासर एक वाटेन तेलूय बी थापता. सो आमी हे भजी तितून घालतली आनी गरम गरम खातली. आनी म्हाका बटेटो कट करपा जाय आतां ते कट करून घेता. भजी आमगेली फ्राय जाता आनी आयज माजरांचो बी कांय आवाज ना. ती तेंगेले खावपाक कितें तरी बिजी आहा. एक बॅच इवय मम्मीन क्रिप्सी अशी काडली आनी हांगासर हांवें पटेटो हें करून दवरलें मातशें तें चड बॉयल जालें दिसता. आनी सेकेंड बॅच इवय मम्मी घालता. मम्मी आनी तें भजी करता आनी हांव हांगा शूट करता. एक दी पळय म्हाका जाल जाल्यार वान माजर बी रडटा. क्रिस्चनाचो मॅच आमगेलो इग्नोर करा पळय सायडीन.
कितकी बॅच जाली? एक सेकंड बॅच. तें उरलं हे पेटेटोचे. सो आमी कॅचअप बी हाडले नाशिल्ले, आमगे सोंपलेले. मिनी हाडले व्हडले एकदां हाडपाचें काल पयल्यान पागायल्यान वचून सुद्दां आमकां याद ना हाडपाक. सो आनी पयर बागायल्यार नाका तसलें कितें कितें आनी बरी अशें इल्ले बी हाडून बील मा व्हडलें करून येयले आमी. बील मा व्हडलें इतले स्पेंड केले म्हणून पयशे. हय बील मा बेश्टेच व्हडलें, पूण पळोवपाक गेल्यार कांयच ना अशें. हेजेर आमकां फ्री दिवना गो मॅगी. मातसो व्हडलो कर आवाज नाल्यार. आवाज न्हू गॅस. गॅस मातसो व्हडलो कर जाल्यार ती हांगासर उरतली मागीर. पेटो एक आमचो रडटा, बेजार हाडटा तो. म्हळ्यार तें आयदन दूर काडटा सगळी ती पर्पज आसा. कामाचे येता म्हळ्यार लोकडोच दीस जाता म्हणून शेनवार तर खंयी अशें वयता ते जाता. आनी मागीर दीस आयज मागीर मायंड सारको नासता. अशें कामाच्यान येता रोखडीच रात जाता. फाल्यां सकाळचो रोखडोच मागीर दीस जाता. बेजार येता. शेनवार आयतार एकूच आसता चडशें. आतां खंयी अशें आतां आमी म्हणकूच जायना खंयी वचपाचें म्हणून मागीर पावत ना. बेजार येता मागीर. ही करपत ना. ही पळय काय तरी जाली मंचुरियन बॉल कशें. आनी हें जायच ना अशें. हांव सारकें हेजे खातीर हें आसा एक सायडीर ही पळय ग्रेवी मस्त जाल्या. कॉर्नफ्लावर घातलो ते तितून. कॉर्नफ्लावर आशिल्लो. ते तेंच्या जेवणाचो जागो तो पळयता. बेबी तो बेबी या हाय सेकंड बुबू सेकंड दी सेकंड. पेटा वा दिसत ना आतां. पळय पयलीं आमगेर खूब आशिल्ली. आतां पयलीं बरें आशिल्ले मोटे छोटे काळू माजरां. तेज्या भशेन मारताले बी ते सटाक सटाक करून धरल्यार. ह्यो एक आसा पळय मावो. आतां राव मुखाल्ले दाखयता थोड्या वेळान. सगळी भजी काडली. आतां जी मेन आमकां आवडटा तें काडटा आतां. पातळ जालें कितें मैदो घाल इल्लो सो पातळ जालें पळय. मम्मी मातशें तो डबो खंय गो तो? येते व्हडले डब्यान आहा तो मैदो घाल. पळयात कितें जालें पळयात. तुमी पळोवपाक शकता सगळी क्रिस्पी पकोडा जे आसा ते आमचे रेडी जाल्या. आनी हे कितले उरले आतां. तो पेटो आमचो बेजार हाडटा आमकां. हे पळय चड दाट जालें मातशें बट आसूं. दाट तरी बरें लागता. पातळ नाल्यार कितें जाता तें सगळें तेलान हें जाता न्हू मिक्स म्हणून. तर मातसो गॅस मोठो करुया न्हू. कुकिंग करपाक पेशन्स जाय कळ्ळें न्हू. आमी मोठे मोठे गॅस करपाक वयता. ना तें चडूच बारीक जाला. मागीर हांगाच उरता. आतां कितके टायम जालो जाणा उदय पळय 6:30 जाली. आतां म्हाका दिसता 7:30 जाल्यार 8:30 जातली दिसता. इतलें सगळें करता म्हणल्यार सुद्दां सामको गॅसांनी येयला तो. क्रिस्पी अशें पळय पेटेटो बी फ्राय ते आमचे रेडी आसा. आनी व्हडलो पावस पडटा आनी पत्र्यांचो आवाज येता ते मतान म्हणून बेगीन व्हडल्यान उलयता. काडुया न्ही गो. कितके ऑरेंज दिसता पळय. प्लेट दी गो एक मातशी सेपरेट. पावस पडटा. तर न्ही दोन्ही आमचे पकोडा आनी हे पेटेटो फ्राय रेडी आसा. आतां आमी हे एन्जॉय करतली आनी थोडे वेळ रावतली आनी मागीर पळोवया कशी कितें करतली ती. सद्याक कितें तरी आतां सद्या आमी एन्जॉय करता.
सो मम्मी आपल्याक चाव कितें करता मम्मी आपल्याक चाव करता खंय आमकां काय चाव बी तशें कितें नाका सो आमी हे सॉस आनी पकोडा आमचे रेडी खाता पेट्याक बरें लागता जाल्यार सांगा आमकां फर्स्ट पकोडा ट्राय करूया सॉस घेऊन ते ही सामकी उद्या ट्राय करता सामकी पकोडा बरो लागता भजी न्हू अशीच कालोवपा जाय कंडेसता आतां आमी पळय चडशी अशें उदक घालून करता पळय पूण विदावट उदक आनी इल्लेंशें जाय जाल्यार उदक घालूं जाय सगळी भजी काडली आतां जी मेन आमकां आवडटा तें काडटा आतां पातळ जालें कितें मैदो घालिलो सो पातळ जालें पळय मम्मी मातशें तो डबो खंय गो तो येते व्हडले डब्यान आहा तो मैदो घाल पळयात कितें जालें पळयात पातळ अशें लागता आसतलें तें जाल्यार ही भजी बी मम्मी वांगडा खाता हेच बारकेलें इल्लेशें केलां तें फस्ट आमी सोंपयता पॅटेटो क्रिस्पीचे कितें बरें लागता आमकां खुबशें जालें कोथमीर घालून हाडपाची न्हू ते कॅमेरा आनी आमकां हांव तितकें जायना सो आतां मस्त आहे विदाउट कॅमेरा एन्जॉय करता ऑलरेडी एन्जॉय केलें आमी फक्त मी आतां सगळें सोंपयता आनी मागीर तुमकां मेळटा तर न्हू आमी पळय टीव्ही पळयता सगळीं जाणां काय ना बेश्टी दिल्ली आमी कॅमेरा कडेन काय हय आतां 9:15 जाल्या आनी आमी 9 म्हळ्यार ते खावन आमगेलें पोट फूल जालां मागीर दिसाळ शे गेला पोट फूल जाला हय आनी ते ट्युशनाच्यान 9 सुमार कितें तरी गेले मागीर आमी 15 मिनटां टीव्ही पळयली बेजार न्हू आनी आतां आमी मोबायल घेवया म्हणलें मातसो आर्टिनरी शूट काय जायत ना आनी पोळ्या जेल्यार जेली जाल्यार कितें बेश्टी मम्मी बी कोण जेवपाना खंय सो आमी जेयल्यार जेयली अदरवायज कितें ऑलरेडी पोट फूल आहा बट तरी असो पयलो रोकडो टायम जाता 9:15 10:30 11 म्हणल्यार आमी चडशे टायम न्हिदता तेच्या बेगीन हय सो पोळ्या चड करून जेवपाना आमी पोळ्या जेवले जाल्यार आमी दाखयतली बट आमी जेवपाना नाका न्ही गो तुका भूक लागल्या ना म्हाका भूक लागल्या ना दोगांयक भूक लागना मम्मी बी जेवपाना आमी आनी कितें स्पेशल जेवू सो मँगो आहा न्हू गे मँगो बी मे बी खावंक शकता सो इफ खाल्ला जाल्यार तुमकां आमी दाखयतले हय स्टे ट्यून सो न्ही आमी प्लॅन केलो की जेना म्हणून उदूय सांगलेलें तशें बिकॉज आमचें पोट ऑलरेडी फूल आसा हय त्या खातीर आनी मागीर लोकडी न्हिदपा जातली आयज न्हिदता आयज 11-12 पर्यंत न्हू आमी बेगीनूच न्हिदतली सो तेज्या खातीर आमी पळोवया कशें हय बेगीन जेवपाना हय सो तेज्या खातीर आमी तूं म्हणटा सुरी कित्याक ना म्हाज्या हातीन आसा मँगो तो तुमी म्हणटले आमी परत किचनांत कित्याक येता पूण चडशें आमचें काम म्हाका दिसता किचनांत आसता भायर तें टीव्ही लायल्ली आसता थंय भितर एक न्हिदपाचें आहा आनी आमी चडशें शूट करपाक हांगासर येता बिकॉज आमचें खावपाचें चड आसता न्हय म्हणून सो आमकां बेगीन कट करून दियात आनी मागीर आमी खातलीं आनी आमी मागीर आमी मोबायल घेवन बसता एक दोगांयक एक सद्या एकूच कापून दी ते पेटेले म्हाका कशेंच जायना नाका असो काळो जालो तो दी एकूच कापूया तेका दोर सायडीन आनी ना आसा दुसरो घे मगो वेट थंय आसा सद्या एकूच खावया गोडा ट्विन्स म्हणटकीर सारकेंच म्हणटली गोड आसा
कमी ते 9 ग्रामाचे. हा बरें लागता तशें. हरशीं जाल्यार आमी जेवता आशिल्लीं पूण पकोडा भजी 2 खाली न्हू, मिक्स भजी ती आणि पॅटेटो बीन क्रिप्सी. हय तेज्या खातीर पोट भरलें. दुसरी सायड काप मगो. तो पेटो सामको बोवाळ मारता. बरो तेका फस्ट काडटा. कातत खाता माहीत जालें. आनी आतां सुट्यो बी कांयच ना. जुलय ना, जून ना, आतां डायरेक्ट सुट्यो म्हटले ते ऑगस्टान. कॅलेंडर पळोवन दवरला सुटी. साल खाली आहे. शेनवार आयतार ते आसाच. आतां थंय सुटी आतां म्हाका डायरेक्ट केन्ना सुटी नागपंचमी सुटी आसता. डायरेक्ट ऑगस्टान सुट्यो. आनी जून जुलय कांय ना. हय बरें सुट्टे आसूं. आतां आमी आनी कांय करपा ना. आमो खालो. आतां आमकां भूक ना ऑलरेडी. सो हय ह्यो व्लॉग आमी हांगासर एंड करतली. हय आनी आमी तुमकां मेळटली आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. आनी वदळ सांगला त्या प्रमाणे इफ जर कमेंट करपाक विसरत नाका. पळयता न्ही तुमी. पळयता जितली पळयता तितली कमेंट करा. मोटिवेट जातले आमी. कशें करा तुमकां इम्प्रुवमेंट करता. सामकें इम्प्रुवमेंट कितें जाय तें बरें दिसतलें आमकां. आनी बरें बी दिसना जाल्यार सांगा. मातशें कितें कितें कशें कितें इम्प्रूव करपाचें तेंवूय सांगा तुमकां. सो मागीर आमी इम्प्रूव जातली. परवा फाल्यां मेळया. आनी इफ तुमकां आमचे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. टाटा.